अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। या म्हाका अवकाश दिलेला भागवत पुराण सगळ मेंबर्स आका मिगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद आणि अनंत आनंद मिगेल नमस्कारू। आणि तुमगेल बिजी शेड्यूलान तू हे ऐकूच प्रीतीन गौरवान तुम्ही सर्वलाक सक्कड वैष्णविक मिगेल अनंत अनंत धन्यवाद नमस्कारू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पुढली सेशन तो रिकॅप्च्युलेशन माताजीन केला जाल्यार हांव थोडेची सांगता। हांवें आजी चैतन्य चरितामृत क्लास सकाळी आयकताना चैतन्य महाप्रभू प्रताप रुद्राक पुटोवन धरता कसलो म्हळ्यार चैतन्य पाप ऑल्दो इज देवोत्तम परम पुरुषाची भक्त अवतार जावन येयलो जाल्यार मिगेला कसले नांव दिवच्याक मिगेल कसन दिवचे म्हळ्यार हांव पुटोवन धरता म्हणून प्रताप रुद्र महाराजाक धरता म्हणटना हांगाय प्रभुपाद सेम करता। देवाल एक आलिंगन गुरुल एक आलिंगन महत्वपूर्ण ते तांगेले एक आशीर्वाद तांगेले करुणा म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून कोण दाखयला। चैतन्य महाप्रभून तागे आलिंगनान वासुदेव दत्ता गेले कुष्ठरोग गुण केला। सनातन गोस्वामीले अंगाचे पूरा तेवी गुण जाला म्हणटना ते आलिंगन भारी भारी महत्वाचे म्हळ्यार हांगाय दिसता। तशी लास्ट रूपानुग्रह प्रभुपाद इंडिया भायर सरला तेन्ना रूपानुग्रह एक 10 फीट दूर असके 10 फीट तेन्ना हाका मस्तुरण्य रूपानुग्रह यो आमगे स्वामी आमकां सोण वतास न्हू म्हणून तेन्ना प्रभुपाद पळय आपयतके आपोवन ताका पुटोवन धरतके रूपानुग्रह इतले खुश जाता। ताका एक तागेल जीवनात हे विसरना तसल एक संगती तसल आनंद तसल एक शक्ती प्रभुपादाल कोण येता म्हणून रूपानुग्रह सांगता हांगा। तशी सक्कड रडताची प्रभुपाद इंडिया वतन वापस येत की ना की असल आमगेले प्रभुपाद जीवनी आत्म आमगेल जीव आमगेल आत्म प्रभुपाद म्हणून लेखता तसल शिष्य लेखतात की अपासम प्रभुपाद पळयता की ना की येत की ना प्रभुपाद म्हणून सांगता। प्रभुपादल ಒಟ್ಟು कोण वता कीर्तनानंद माती बोळसून एक ब्लॅक कोट घालून प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು फ्लायटारी चढता। प्रभुपाद आजी आयची सेशन तू आम्ही पळया प्रभुपाद अपास इंडियाका हांतू दोन्ही पार्ट आसा। एक पार्ट प्रभुपाद इंडिया येयले एक पार्ट मागीर सेकंड चौरी बाजारांतू प्रभुपाद तेगेल पळोवन तेगेल फुडली सकड उदगास वपास येता प्रभुपादाक। मागीर तिनीचे चिप्पीवाड राधाकृष्ण देवस्थानाचे
तेची फुडलेची रुमांत प्रभुपाद राबता. मागीर ऑगस्ट 1 तारीख वृंदावना वता. थंय राधा दामोदर देवस्थानांत तेचे पोरणे रुमांत राबता. मागीर चारी ते इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी ताजे गुरुभाई स्वामी भान महाराजार भेटी जाता. मागीर ऑगस्ट 28 कीर्तनंद स्वामी जाता. ताका संन्यास दीक्षित प्रभुपाद. मागीर कलकत्ताक प्रयाण करता. काल्क मेल रैलारी प्रभुपाद. मागीर हावरा निल्दाण हावरा रेल्वे स्टेशनांत प्रभुपादाल भयणी भवतारिणी माताजी तिका पिशीमा म्हणून म्हणटा आशिल्ली तिगेलें भारी स्वागत जाता. मागीर ऑक्टोबर 24 प्रभुपाद नवदीपाक प्रयाण करता. इतले पॉइंट्स आमी पळया. आमकां हे पुरे इन्सिडेंट्स ह्या बुकांत उरले म्हळ्यार प्रभुपादाले हे बूक तिनी बूक आनी हे पूर 1967 जालेलें कळ्ळें. दारिदीप ಅವರೊಬ್ಬರೇ म्हणून कन्नडान आसा ह्या दारिदीप ಅವರೊಬ್ಬರೇ म्हणून बुका नांव. सो हे पूर इन्सिडेंट जालेलें 1967. प्रभुपाद केन्ना चमकलेलो कोणी सांगता की अमेरिकाका उडगासस की नाव खंयची इयरांत 1965. 1965 चमकलेलो सप्टेंबर 17 कळलं. म्हणताना हे 2 वर्साची काणी. आता 2 वर्स नंतर प्रभुपाद हांगा इंडिया येता. एक्झॅक्ट डेट दी न्ही जुलायंत म्हूण लेख्या जुलायंत येता हांगा इंडियाक. सो प्रभुपाद कशी इंडिया येता खंयची वया खंयची लंडन जावन दिवसभर प्रयाण करून लंडना येतके प्रभुपादान फुडें हुशार ना न्हू. तशी लेखिल्लें हांगा थोडे रेस्ट घेवन थोडे अंगमर्दनांनी कोरून मागीर अपास फ्लायट चोडया म्हणून तशी प्लॅन केलेले प्रभुपादान. तशीची लंडना देऊन जातरी एक होटल रुमा वचून थंय पुरा अंगमर्दनांनी कोरून चिके रेस्ट कोरून मागीर अपास दनपारां न्हावन दिल्ली येवची फ्लायट चोडया म्हणून प्लॅन आशिल्लें. तशी येता तें कशी म्हळ्यार मॉस्को थ्रू दिल्ली वचके. लंडना दोकून मॉस्को दोकून दिल्लीक तशी फ्लायट. तेन्ना आनी फ्लायट चेणी फ्लायट वतना भितर चोड वता म्हणटा सांगता की राबकार येताचे या कसं म्हळ्यार हे आरोग्य दृश्टीन ह्या विमान सोडची चिके वेळ जाता म्हूण सांगता. कसं जाला म्हळ्यार ते अमेरिका लंडना येतना एक पेशंट ह्या कसं सिडू म्हणून कसं म्हणतात इंग्लिशान सिडुबू म्हाका इंग्लिशान उडगस येना. सिडुबू रोग त्या रोगाचो एक पेशंट आशिल्लो चिकन पॉक्स सिडुबू म्हळ्यार चिकन पॉक्स न्ही ताजे वयले चिकन पॉक्सा वयले ते म्हळ्यार ताजी उंड मस्त व्हड आसता चिकन पॉक्सा मणकेची तशीच तेची नमुनो जाल्यार तसं त्या पेशंट फ्लायटार आशिल्ले मित अपास ते पुरा क्लीन करून या पुरा वखदांनी मारचे आशिल्ले मित या फ्लायटीचे वेळ जाता म्हूण सांगता. अपास क्रिमिनाशक हे स्प्रे करचे आसा तशें निमित्त अपास प्रभुपादक अपास आनीक हॉटेलांत रूम घेवन रात्री थंय काडका पडटा. हे जुलय 24 सो 1965 सप्टेंबरा प्रभुपाद गेलेलो. हे 1967 जुलय 24 कळवा. 2 वर्स नंतर लगीची जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार एक 2-3 महिने 2 वर्साक 2 महिने उणे तितलेच.
तशी प्रभुपाद थंय बसून लेटर बरयता. प्रभुपाद तागेले शिष्याक टच्चारी असता, प्रत्येक विशय बरयता असता प्रभुपाद. हांव तुमगेल तुका सेपरेट जाला म्हण तुमी बेजार करू नज, तुमगेल कर्तव्य कराची. कृष्ण तुमकां सदां तुमगेल फाटीबला असता. कृष्ण केन्नाय तुमकां हेल्प करता. आमगेल फ्लायट अशें जाले आनी हांव हांगा इंडियन एम्बेसी थंय BK नेहरू म्हणून तागेला उलयलो. प्रभुपाद परमनंट विसा जेवचे खातीर प्रयत्न करता आशिल्लो. तुमकां हांव सांगलां ताचे फुडें, तशें हांव प्रयत्न करता आसा. ताणें दिवया म्हणून सांगलां. ताका थोडे बूक पेटोवका तुमी, आनी थंय तुमी म्हाका प्रयत्न करका परमनंट विसा मेळचे खातीर. केन्नाय तुमी हरी कृष्ण कीर्तन करता राबाजी, तुमकां देव राखता. आनी ह्या कृष्णा कॉन्शियस हातूंत केन्नाय तुमी नंबीक दवराची म्हणून प्रभुपाद तांकां लेटर बरयता. पळयाची कितले येवन एक दिवस जाय न्ही तेदो भितर प्रभुपादा तांगेल शिश्या वयली कितली प्रिती म्हण. एक दिवस भितर प्रभुपादाक म्हगे शिश्य कसं करता कसं करताचे म्हणाले एक प्रीती एक ह्या तशें नमने प्रभुपाद लेटर बरयता. मागीर मास्को येता. मास्को जावन जातरी मागीर प्रभुपाद मध्यरात्री दिल्ली येवन पावता. मध्यरात्री दिल्ली येवन पावता. हांगा दिल्लीन तूं केन्ना जून जुलय मस्त शाको, भयंकर शाको म्हळ्यार शाको दिल्लीन. तेन्ना हांगा थंय एअरपोर्टांत काही जन पुरा लायन राबून तांगेले इमिग्रेशन हें पुरा सकड जावन सामान घेवचे लॉंगा देखून सामान घेवन हें सकड घेवन पुरा प्रभुपाद आनी कीर्तनंद येतात की किलो आयिल जना पुरा सकड. ते मध्यरात्री 2 घंट्याक कितली की पॅसेंजर्स तांगेल रिलेटिव्स फ्रेंड्स माळ घालून तांकां घरा आपुरूक कार सकड कारांनी सकड येवचे मस्त जन आयला प्रभुपादाक. कोणी नाचे हांगा प्रभुपादाक घरकड व्हरूक रुमा व्हरूक कोणी नाचे. थंय हांगा सोडतना न्यूयॉर्कांत हें करतना प्रभुपादाक कितले जन शिशी येवन रोवन प्रभुपादाक फेरवेल केले. हांगा कोणी नाचे प्रभुपादाक वेलकम करू की प्रभुपादाक आपोवन व्हरूक कोणी येनीची. ते तशी एक भाड्याचे टॅक्सी कोण उलयता. टॅक्सी कोण उलयता प्रभुपादान ते स्वेटर घालेले स्वेटर काण घेतके कीर्तनान एक ब्लॅक कोट घालून आशिल्लो. थोका शेक ते कोट काडूंक जायना कसकी कष्टारी बसला कीर्तनानंद. मागीर थंय चिप्पीवाडा गांवा जाग्यार नांव चिप्पीवाडाक थंय आपोवन हरी. थंय राधा कृष्ण मंदिर आसा थंय आपोवन हरी म्हणून प्रभुपाद टॅक्सी बसता. तशी म्हापशी बसता अंबॅसडर. तेन्ना टॅक्सी म्हळ्यार अंबॅसडर टॅक्सी तेन्ना कॉमन. तेन्ना प्रभुपादाक दिल्लीची वाट आनी पुरसक परिचित मस्त परिचित आशिल्लें. मध्यरात्री जाल्ले मी मस्त ट्रॅफिक ना आशिल्लें. थोडे खंय हांगा टॅक्सी रिक्षा गुंता आशिल्ले आनी सकड आंगडी बागेल बंद आशिल्ले. प्रभुपाद अपास उडगास येता प्रभुपादा पुरा तागेले बॅक टू गॉड हेड पत्रिके हांगाची विकचे आशिल्ले आनी हांगाची हांवें डोनेशन कलेक्ट करचे आशिल्ले. हांगाची प्रभुपादान भागवत प्रिंट करिल्लेले. प्रभुपादाक निजांतून हांगा ताणें वृंदावन देखून दिल्ली येवचें आशिल्लें. राबचे एक समय एक ठिकाण ना आशिल्लें, एक हाता दुड्ड ना आशिल्लें, एकलो आशिल्ली, एकांगी जावन आशिल्लो जाल्यार सुख जावन आशिल्लो. कसो लाका कृष्णा वयरी डिपेंड जावन आशिल्लो. कृष्णा वयरी नंबीक दवरून आशिल्लो सुखी जावन आशिल्लो. कसं दुड्ड ना हातां दुड्ड ना राबच्याक घर ना रूम ना पट्टा खावच्याक समज फुड्ड ना जाल्यार दिल्ली आसतना प्रभुपाद सुखी जावन आशिल्लो म्हणून हातूंत बरयता आसची.
प्रभुपाद हांग बरयता आसत कसं म्हळ्यार त्या काला कशें आशिल्लें प्रभुपादान हांगा दिल्ली आशिल्ले तेन्ना या पुरा इंडिया भारताचे पॉलिटिशियन्स पुरा कशी आमगेली एक वैदिक संस्कृती तांकां ताजे वेर इंट्रस्ट ना. वैदिक संस्कृती तांकां पाश्चात्य संस्कृती वयरी इंट्रस्ट, वेस्टर्न सिव्हिलायझेशन ताजे वयरी तांणी मालवता आशिल्ले तेंची फॉलो करता आशिल्लीची. तशी मी प्रभुपादा कोणी सपोर्ट मेळ्ळी कोणी मिनिस्टरा देखून प्रभुपाद प्रायम मिनिस्टराक सकड लेटर बरयला, कोणी ताका प्रेसिडेंटाक लेटर बरयला, कसले प्रभुपादाक सपोर्ट मेळ्ळी. आनी केलो इंडियन्स कशे भारतीय जन कशे आशिल्ले सांगताचे वय आमी भारतीय संस्कृती इंडियन कल्चर आमी फॉलो करताची जाल्यार तांणी कृष्णाक देवोत्तम परम पुरुष म्हणून नमगन आतिले तसले गुरुले बली पशु जावन आशिल्ले म्हणून सांगता. अशी तांकां एक प्रिचिंग बोधन करतले आशिल्ले तांगेले गुरु. तांणी सांगनाशिल्ले देवोत्तम परम पुरुष कृष्णूची म्हणून तांणी सांगनाशिल्ले तसले गुरुले तसले आचार्याले आनी पुरा वैदिक संस्कृती आमी फॉलो करता म्हळ्यार जन तांगेले बली पशु जावन आशिल्ले म्हणून हांतू बरयता आसाची. तशी प्रभुपादा असले एक एटमॉस्फियर देखून भायर येवन हे इंडिया सोडका जाता सोडून हांगा तागेले निजावंत न्हू हे कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करच्याक ताका एक अमेरिका तसले वेस्टर्न कंट्रीज एक फर्टायल लँड जाल्ले म्हणून हांतू बरयता. म्हळ्यार फर्टायल लँड ते कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्लरिश जावच्याक एक फर्टायल लँड अमेरिका जाल्ले म्हणून सांगता. इंडियात कोणीय ओप्पनी प्रभुपादान कितले प्रयत्न केले कोणीय सपोर्ट मेळ्ळी. तशी मागीर टॅक्सी प्रभुपादा सकड 2 वर्स फुडली पुरा मेमरीज अपास येता हे दिल्ली स्ट्रीटा देखून वता आसतना चौरी बाजार थंय पावतके तेन्ना प्रभुपाद पळयता हे चौरी बाजारान प्रभुपादान पेपर मात्तेर होवन ते प्रिंटींग प्रेसाक गेल्लेले दिवस आसाचे. ते प्रिंटींग प्रेस प्रभुपादान गेल्लेले ते सकट पळयता. थंय पळयता मागीर फर्स्ट भागवत फर्स्ट कॅन्टो भागवत प्रिंट जावका जाल्यार प्रभुपाद हेच स्ट्रीटांत पुस्तक पेपर मात्तेर होवन त्या प्रिंटींग प्रेसान प्रिंट करता जाल्यार कितले कश्ट कितले भोवला कितले चमकला हे म्हळ्यार इथे एक भागवत फर्स्ट कॅन्टो प्रिंट केलेले एक व्हडली दिग्विजय के प्रभुपादान जय ते एक प्रिंट केलेले म्हळ्यार प्रभुपाद सकट अपास उडगास करता. प्रभुपादाक उडगास येता. मागीर चौरी बाजारा देखून मागीर चिप्पीवाडा ते राधा कृष्ण मंदिर ते एक सानी गल्ली थंय वता. थंय वचून जे तर मागीर टॅक्सी आनी भितर वचना टॅक्सी भायर करून दुड्ड दी म्हणून तो टॅक्सीचो तेन्ना प्रभुपाद 40 रुपये केन्ना 1965 वतना बोटार वतना 40 रुपये घेवन गेले उडगास आसूं तुमकां तीच 40 रुपये दितके प्रभुपाद तीच 40 रुपये दितके प्रभुपादाकूच प्रभू सांगता 40 रुपये जायना दी भरलेले चिल्लर दी म्हळ्यार तो ओपन ना 40 रुपयेची म्हणून सांगतके तेन्ना पळय 1967 40 रुपये कितले मॉल म्हणून 40 रुपये रिटर्न दिनाक प्रभुपाद सांगता अर्ध. प्रभुपाद हिंदीन उलयता हाका कितन हिंदी अर्थ जायना गट्टी उलयत के प्रभुपाद कशी तूं 40 रुपये अर्ध दी म्हणून आयकना. हो ह्या मनशान मोस केलो म्हणून प्रभुपाद सांगता आतां कोण पोलीस स्टेशना वचे मध्यरात्री कोण वचे म्हणून. तशी राधाकृष्ण देवस्थाना ते चिप्पीवाडाचे राधाकृष्ण देवस्थाना फुडें प्रभुपादान आशिल्ले थंय वताचे. ते बागलाक बीग घालाके बीग घाल्यार जोडान तेंचे ते देवस्थानाचे कृष्ण पंडिताक होडान कृष्ण पंडित म्हणून प्रभुपाद गट्टी आबयतके गट्टी आपयल्यार कोणकी येवन बागिल करतके प्रभुपादाला लाईट घालतके त्या कूड पळयल्यार कितनानंदाक शॉक जाता.
अस्सल कुडं आमगेल स्वामी आशिल्लो म्हणून. त्यात ना 1965 सोड गेलेले ते रूमा बीग पडले आजीच बीग काढलं. त्या रूमात कशी काय एक बल्ब लांबता खे त्याला एक बल्ब त्या आणि धूळ के आणि एक 3 फीट 3 फीट एक व्हडले एक गोल हाफ गोल करी एक व्हडले एक स्टेज सी केला की ताजी वैरी राधाकृष्ण विग्रह दिसत. मागीर प्रभुपादाले भागवताचे बुक एका वयर एक दवरलां तांतू. मागीर लीग ऑफ डिवोटीज प्रभुपादान एक या संघ एक ओपन केलेले झांसी तू ताजे पुरा त्या मेंबर्स बरयले लेटर्स पुरा राशी घाला के तेची प्रभुपादान वतन कशी आशिल्ली की तशी प्रभुपा कीर्तनान सांगके प्रभुपाद हांगाची श्रीमद भागवत हांगाचे हांव बरयलेले हांगाचे निदत आशिल्लो हांगाच मिगेले रांदपाक कुकर आशिल्ले हांगाचे मिगेले टायपिंग मशीन आशिल्ले हांगा कच आशिल्ले म्हणून सांगता. अस्सल रूमात अस्सल तू आमगे स्वामी कशी राबले म्हणून कीर्तनांदक भारी बेजातात की रूम आहे फूट करनी कसरे नाही करनी कीर्तनांदक ते सूट कोट घालन तो भारी किरकिर जात के ते कारणो तो आता स्वामी कशी नीतकारोचे हांगा म्हणून काही एक वायरा मांचो सुदून घेऊन येत कळे कितले प्रीती प्रभुपादाल वैरी तांकां आमगे स्वामीन कशी हांगा सकल नेल्यार न्हिदोचे म्हणून एक वायरा मांच घेवन येत के मागीर सकाळचे तरी दोन्ही आयुर्वेद डॉक्टर येतात के तांणी प्रभुपादा पळयताची प्रभुपादाले आईले कांय नज हार्टा निमित्त म्हणून सांगताची पक्क दिताची आणि फूड रिस्ट्रिक्शन फूड करेक्ट घेवका म्हणून सांगताची आणि मस्त रेस्ट घेवका मस्त स्ट्रेन करून नज म्हणून पुरा सांगताची. तो कृष्ण पंडित येवन प्रभुपादा लागी बसके प्रभुपाद हांव कशी अमेरिकांत म्हाका कशी सक्सेस मेळ्ळेले पुरा सांगता आणि प्रभुपादान कीर्तन केलेले आणि प्रभुपादान स्पीच दिलेले पुरा कॅसेट ते पुरा घालून दाखयता. त्या कृष्ण पंडिताक भारी खुश जाता. या ते कीर्तनाचे सीड कॅसेटांनी घालेले जन लागी जन पुरा आयकतात के तांणी अट्रॅक्ट जावन हे प्रभुपादाल रूमात कडे मस्त जन येवन सरवतात के तशी दनपार म्हणताना प्रभुपादा खांकी सुरू जाता. खांकी सुरे थोडी असता मागीर जाल्यार प्रभुपादा जालो आनी आमी वृंदावन वचका म्हणून म्हणत के थोडे मागीर सांजवेळ म्हणताना दनपार खांकी सुरू जाले सांजवेळ म्हणताना खांकी जोर जाता आणि कीर्तनांद अंगमर्दन ते मसाज करचे आणि करता. मागीर ते सकाळ येईल ते आयुर्वेद पंडितान दिलेले मात्र न्ही दिता कसले प्रयोजन जाना खांकी चड जन प्रभुपादाक ताप येता. ताप आयतना आका कीर्तनानंद कसं करचे प्रभुपादाक श्वास घेवच्याक कष्ट जाता कीर्तनानंद की आयुर्वेदिक पंडिताला हगवेर नंबीक ना जाल्यार कसं करचे प्रभुपाद ताका नमगून आयला न्हू ताणें अमेरिका देताना पेन्सिल कसं की वखद हाडलेले आशिल्ले न्ही कीर्तनानंदन ते प्रभुपादाक पेन्सिलान कसं की मात्र दिता एंटीबायोटीक कशा पळय ते मात्र दिता. मागीर हें जायना म्हणून कोण की एक सिख एलोपॅथीक डॉक्टर तांकां आपयताचे आपोवन तरी तो पेन्सिलीन इंजेक्शन दिता के प्रभुपादाक पेन्सिलीन इंजेक्शन दिले जाता प्रभुपादाक ते दुसरे रात्री आराम निद्दत के ते खांक येनाशी प्रभुपाद आराम निद्दत के तेन्ना कीर्तनानंद तागेले न्यूयॉर्काचे पुरा गॉड ब्रदर्स तांकां सकड लेटर बरयत के कसं म्हळ्यार एक तुम हरे कृष्ण कीर्तनाची आमगेल्या स्वामीक राखता तुम्ही निरंतर हे करता रबका अशी आमगेले स्वामीक हांगा प्रभुपादाक
हुशार करचे कृष्णाल हातांतू असं देवाल हातांतू असं तशें निमित्त आमकां देवानाची राख का आमगेल स्वामी का तशें निमित्त तुमी निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन कराची म्हणून कीर्तनानंद बरयता तांकां लेटर त्या मागीर न्यूयॉर्काचे डिवोटीज मागीर सॅन फ्रांसिस्को डिवोटी थंय सांगताची तुमी निरंतर आमगेले स्वामी आरोग्या खातीर देवाला प्रार्थना करका कीर्तन करका म्हणून सगळे तांणी कीर्तन करताचे मागीर सकाळी प्रभुपादाल तापचिके उंजतके 100.6 डिग्री का ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹುಷಾರ್ನ ಜಲರಿ ವೃಂದಾವನ వచ్చి ಅಪಾಸ್ ವೃಂದಾವನ వచ్చే विषय उलटके कशी पळयाची आम्ही तरी जाल्यार यो पळया आनी एक 4 दीस हुशार जात तर मागीर आलोचन करया म्हणून लेखता जाल्यार प्रभुपादाले एक तागेले एक उद्देशाक खंयची उद्देशाक आयिल्लो त्या कोरका म्हणले तागेले सतत प्रयत्न प्रभुपादाल हांतू आमकां कळटा काय ने जाल्यार तागेल छल तागेल एक गुरी तो तांचो देखून डिस्ट्रॅक्ट जायना म्हळ्यार हांतू प्रभुपाद करता प्रभुपाद वृंदावन वचका म्हणून म्हणटा आनी तागेले ते भागवत हांगा दिल्लींतू कितली सेल जाता ते सकट पळोवका आत्माराम अँड सन्स म्हळ्यार देहलीचे बुक हाऊस आसता थंय प्रभुपादाले भागवत कितली सेल जाला ते पळोवका म्हणून सांगता मागीर पोरणी गुरुतशील जनपुरा सकड येतात की सकड़ा सकड़ आमगेल घर कಡೆ येवका आमगेले हांगा येवका आमगेले येवका म्हणून सकड आपयता की प्रभुपाद हुशार ना न्हू तशें निमित्त प्रभुपाद ताका कीर्तनानंद पेटयतके कीर्तनानंद पेटयता कीर्तनानंद ते प्रभुपादाले कीर्तन केलेले ते कॅसेट की सीडी की हांगा ग्रामाफोन म्हणून म्हणटाची तेन्ना एक अशी प्लेट्स घुंवच आशिल्ले तसले आसका ग्रामाफोन म्हळ्यार ते घालून कीर्तनानंद नर्तन करतके थंय गेल्ले कडेन आनी थोडे सानची एक स्पीच दितके तांकां सकड अमेरिकाच्यो एक कृष्ण प्रज्ञे तूं इतली सिरियसली घेतला म्हळ्यार तांकां एक भारी आश्चर्य आनी भारी एक मिराकलशी प्रभुपादाले हे एक मिराकलशी तशी दिसता की सकट इंडियन खंय कोण कोणाले घर कडेन सकड कीर्तनानंद घेतला तांकां सकट इतली आश्चर्य जातके मागीर ऑगस्ट 1 तारीखेक प्रभुपाद वृंदावन वता हुशार जावन सो प्रभुपाद हांगा बृंदावन पावता अपास कीर्तनानंद अपास तागेले गॉड ब्रदर्स लेटर बरयता अशी आमी हांगा वृंदावन म्हळ्यार कशी आसा म्हणून वृंदावन निजांत तुमी पुरो जन वृंदावन गेले की वचे न्ही वृंदावन वचके जाल्यार राधा राणीली कृप जावका म्हणून सांगताची आनी गुरुल कृप आसला मात वृंदावन वच्चे जातना जाल्यार जयीन वृंदावन वच्चाक तशी हांगा वृंदावनांतू प्रभुपाद हांगा वृंदावन येतरी तागेले आरोग्य कितली किची बेटर जातके म्हळ्यार हांगा हे आसना कसो न्हू वत आस प्रभुपाद थंय थंडी निमित्त कांय न्ही जाता आशिल्लें तशी मागीर तांणी दिल्ली दाखून ताज एक्सप्रेस रैलार बसतात के तांणी मथुरा देवन ताची मागीर मथुरा दाखून वृंदावन येवन पावताची वृंदावन कीर्तनान सांगता भारी चंद जागो भारी हांगा मांकड मस्त आस इवन नविलू पक्षी तेवय मस्त आस जाल्यार हांगा कसो म्हळ्यार देवस्थान मस्त शिथिल जावन आसा म्हळ्यार थंय फुडें आशिल्ले ताजे ग्लोरीस देवस्थानाक आत्ता ना देवस्थाना पूरा एक नमने डलशी दिसता देवस्थान शिथिल जाला हांगा बद पळोवचे गेल्यार आध्यात्मिक जेवण पळयता हांगा व्हड भक्त आसाची हांगा स्ट्रीटार वतना एक नमने व्हडले एक अनुभव जाता हांगा हांगा पूर जन तिलक कोण जप करचे दिसता सकट तूं वाटेर वतना
जपा बॅगान तो हात घालून जप करतावच जन दिसताची तिलक करून वृंदावन आताय तशीच सकट दिसताची आणि देवस्थानाचे घंटा शब्द तेव्हा ऐकता हांगा बृंदावन आशील जनाक कृष्ण भक्ती थोडे तरी मेळ्यार खंडित हांगेले जीवन सक्सेस म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद हांगा बृंदावन खंय राबता राधा दामोदर देवस्थान राधा दामोदर देवस्थान चमकलेल कोणी सांगता की राधा दामोदर देवस्थान कितले विग्रह आसा कोणी चमकल्यांच की ना ओके ते राधा दामोदर देवस्थानांतू मस्त राधा कृष्ण आय थिंक तीन की राधा कृष्ण विग्रह आसा मागीर आनीक एक सनातन गोस्वामीक गोवर्धन प्रदक्षिण घालूक जायना तेन्ना थंय एक गोवर्धन शिला देवान एक गोवर्धन शिला दितू हाजी प्रदक्षिण करीत आनी तुका गोवर्धन परिक्रम केले तितले पुण्य मेळटा म्हणून आसा आनी दामोदर थंय देवस्थानांतू पुरा कितली की जनाले समाधी आसा गोस्वामीले आनी पुरा सकळ रूप गोस्वामी तांगेले पुरा समाधी थंय आसा तशी थंय रूपाद पुढे खंयची रुमा बैसून थंय बरयत आशिल्ले पळय ते रुमांतू थंय वचून राबता तशी प्रभुपादाक थंय गेल्यार एकची आलोचना कशी मिगेल भगवद्गीता प्रिंट करचे भगवद्गीता प्रिंट करका आनी जेवण थंय अमेरिकांत मॅकमिलन कंपनीन भगवद्गीता प्रिंट करच्याक तांणी घेतला ओपलांचे म्हणून सकल प्रभुपाद थंय दुखून बरयता ब्रह्मानंदाक हा मागीर प्रभुपाद राधा दामोदर देवस्थानांतू राबला री पळोवच्याक शरिरांत तितली शक्ती ना मस्त वीक आसा थंय अंगमर्दन मालिश करता आसा हो कीर्तनानंद हांगा जाल्यार प्रभुपाद लेक्चर दिवच्या राबकरेना हांगाय ताका शक्ती निशक्ती आसा जाल्यार प्रभुपाद हांगा कशी हांवें भागवत हांगा प्रचार करचे हेची आलोचना करता प्रभुपाद सांगता कसंजे हांगा मिगेल मस्त काम आसा मागीर ऑक्टोबर भितर हांव आपास अमेरिका वता म्हणून सांगता हांगा कितले वत म्हळ्यार तेन्ना ऑगस्ट म्हयनो भारी वत वृंदावनांत फॅना वार समीत हुन हुन येता तसल नमने हे मागीर ऑगस्ट 10 तारीखीक प्रभुपाद कीर्तनांद आपास तांकां लेटर बरयता हांगा उरियो स्थळ म्हळ्यार हांगा जळचे म्हूण दिसता तुमी दिल्लींत आनी राबिल जनाक गोत आसा दिल्लींत पुरा कितले शाक म्हळ्यार उज्जत तसल नमने हांगा एसी आनी सकड ना जाल्यार राबूक कूलर न्ही जाल्यार ना जाल्यार हें करूंक भायर करूंक जायना तसले नमन्याचे वत आसता तसले नमन्याचे वत तशी लेटर बरयता हांगा शेशी एक वृंदावन म्हळ्यार एक स्फूर्ती मात्र जाल्यार मिगेल मन तुमगेल खातीर म्हाका तळमळ जाता आसा ह्या काम ह्या जातरी हांव तुम येता म्हण प्रभुपाद आपास लेटर बरयता तांकां हांगा प्रभुपाद अनारोग्यान नरलता आसा कसले कारण आसव म्हणून ते सांगता प्रभुपाद मिगेले प्राय म्हळ्यार एक मायेन म्हाका धोन हें केला जाल्यार प्राय म्हळ्यार एक माये शरिराक प्राय जेवचे म्हळ्यार एक माये ते प्रायन मिगेले शरीर पीण उडयता आसा जाल्यार म्हाका कृष्णाले रक्षणे निमित्त आजे हांव वांचून येता तुमगेले थंय आपास तुमगेले थंय प्रचार करूंक येता म्हणून सांगता मागीर हांव सांगलें कीर्तनानंद स्वामी जाता म्हणून ऑगस्ट 28 कृष्ण जन्माष्टमीक प्रभुपाद कीर्तनानंदाक संन्यास दीक्षा दिता सकट सांगता हो यो कितलो यंग संन्यासी दिसता पळोवचें गेल्यार
चैतन्य महाप्रभू मणकेची दिसता म्हणून सकड जन गोरोची दिगूची माती बोळसून तिलक आणि धारण करताना तांक सकड जनाक हे चैतन्य महाप्रभू तशी दिसता म्हणून सांगता. मागीर अपास सप्टेंबर म्हयन्यांत सप्टेंबर महिना अच्युतानंद दिल्ली येता. दिल्ली येताना ताका एक इंडियन बायलमनशी ती एक 5 रुपये दितके अच्युतानंद पळय दुड्डू इंडियन करन्सी ना जाल्यार देव कशी सहाय करता. हे हांकां फॉरेनर्साक तांकां भास येना कसले ना गुर्त अर्थ ना ते जागो जाल्यार कशी तांणी प्रभुपादा येवन मेळटाचे म्हळ्यार खंयची धैर्यार देवाल्याची देवाल वैरी नंबिका तसलेची. तशी तो दिल्ली येता. दिल्ली येताना कोणकी एकली बायल मातशी 5 रुपये दितके 5 रुपये ना तो मथुरा ट्रेन चोवण मथुरा केशवराज गौडी मठ थंय येवन ताका डायरेक्शन मेळटा कशी वचका म्हणून. मागीर प्रभुपादाले एक फ्रेंड आशिल्ले नारायण महाराज तो तागेले ताका सकड राबचे जेवचे खावचे पुरो सकड वेवस्था करतके. 1959 ते केशवराज प्रभुपादान संन्यास घेतिल्ले ते केशवराज गोस्वामीले तकून तशे निमित्तानी हाका पुरा हेल्प करताची. तशी वृंदावना चोडचे बसकार बसकारून तागेल ಒಟ್ಟು एकलो आनेकलो हेल्पाक आनेक जनाक पेटोवन ताका थंय तांणी थंय दकून पेटोवन दिताची. अच्युतानंद राधा दामोदर देवस्थान देवता प्रभुपादा प्रभुपाद हे सकड ಗೊತ್ತಾ त्याचा फोन आणि ना फोन ना लेटर पावच म्हणून तितले दिवस होता. अच्युतानंद प्रभुपादा रुमा भायर सुद्धा प्रभुपाद ओह तू हांगा तुका म्हण प्रभुपादाक आश्चर्य जातके. अच्युतानंद आयल पडून अच्युतानंद हांगा सांगता आसा प्रभुपाद कशी आसा म्हणे. प्रभुपाद एक अवंगले अशी सकल दखून अशी अशी घालून हांगा गळ्याक कशी घालून गांठी घाल्या की प्रभुपादान एक सकल अशी आम्ही चेडूवाक नाणून येता टावेल कशी बांदिता पळयाची तशी आंग सुदारून अशी गळ्याक एक गांठी घालून तसल सिंपल वेशात प्रभुपाद आसा. आमगेल स्वामी थंय अमेरिकान कितले चंद ड्रेस कोण लायक आशिल्लो हांगा कशी आस पळोवन हाका अच्युतानंदाक आश्चर्य जातके. जाल्यार प्रभुपाद चिके तोंडारी एक उत्साह आरोग्याचे कळे दिसता आशिल्ले हांगा वृंदावन आशिल्ले म्हणटा. तेन्ना कीर्तनानंद ताका अच्युतानंद स्वागत करतके आनी तागेले संन्यासी दंड दाखयतके. कसं तो अच्युतानंद सांगता कसं म्हळ्यार हांगा प्रभुपाद कितले सिंपल कितले हंबल जावन कितले विनीत जावन हांगा रबता. भायरी आंगणांत हात धुतके हात धुतन ते मागीर ऑगस्ट मंथ जिके पावस येता न्हू पावस येतना ते कितले की मूस के ते मूस हात धुतना झुंगने मूस येतके. हे अच्युतानंद ते पळोवन एक नमून जाता प्रभुपाद कसं क्यार नातला म्हणके हात धुवन भितर वतके. अच्युतानंद दिसतके पुरा वृंदावन कितले की बाबाजी असं त्या तांगेल पशी प्रभुपाद एक डिफरंट म्हणून हांका इत्तानंदानी अच्युतानंद दिसतके. बदची ते राधा दामोदर देवस्थानाचे मालिक गौरचंद गोस्वामी गोस्वामी म्हणून घाल्ला जाल्यार प्रभुपाद म्हणके तशी तांणी सकड दिसनाचके. तांगेले वेशधारण तांगेले उल्लोचे हे सकड पळयतना तांणी डिफरंट म्हणून दिसतके. प्रभुपाद तो निमगीत तो देवस्थानाचे राधा दामोदर देवस्थानाचे तो मुख्यस्थ तो सांग मालिक निमगीत तुका हे हांगा कितले विग्रह दिसता न्हू ते विग्रह खंयची तुका खुश जाता म्हणून निमगीत तेन्ना अच्युतानंद सांगके म्हाका सकड प्रीती दिसता असं म्हणून सांगतके. तेजाल्या गौरचंद गोस्वामी सांगतके एक एत्तर राधा कृष्ण मूर्ती आसा अनेक सान राधा कृष्ण मूर्ती आसा 3 केस मागीर चैतन्य महाप्रभू मूर्ती केस तशी सुमार डिटीज आसा ते राधा दामोदर देवस्थानांत. तेन्ना सांगके म्हाका पळय ते व्हड कृष्णाले विग्रह म्हाका खुश जाता म्हूण सांगके. तेन्ना हे हांकां पळोवन आश्चर्य जातके अरे
इतले सक्कड कृष्ण सक्कड राधा राणी एकच नव्हतं तसंच ताहाणे अशी दाखयली म्हणटाना तांकां विचित्र दिसता असली जन आसताच वे म्हणून आनी निमगे ताचके हे कसले अशी आसाची हांगा देवस्थानांत म्हण सांगता हांगा वे निजांत न्हू जीव गोस्वामीन हे सकड असल एक गृहस्थ जनाक देवस्थानाचे पुजा आनी करच्याक तांकां रेस्पॉन्सिबिलिटी दिवन तांकां नेमक केलेले आनी गोस्वामीनी आनी पुरा पट्टा खातीर की एक या करता आसाची काम करता आसाची हांगा हानीची या देवस्थाना मालीक म्हणून सांगताची हांगेले देवास अर्चन म्हळ्यार एक उदर पोषणे म्हळ्यार एक पोट्टा खातीर तांगेले एक काम अशी करता आसाची एक व्यापार हे निजांव तर कितली की वर्ष पुढे प्रति एक राधा कृष्ण विग्रहाक विंगड विंगड देवस्थान आशिल्ले आनी ताका देवस्थानाक कितली कीची भूमी उत्पत्ती सकड आशिल्ले हे गोस्वामी जनान हें कसन जालें हॅलो सॉरी कसं की या जावन भायर येयलो अपास वता असं गौरी कसं की प्रॉब्लेम येता असं ओके हरे कृष्णा सॉरी सांगता अशी राधाकृष्ण देवस्थानाक पुरा दी सगळे एक देवस्थान आशिल्ले मस्त भूमी उत्पत्ती पुरा सकल आशिल्ली हे सकळ गोस्वामी तांणी विकून खावन अशी देवस्थानां शिकून गेले आनी पुरा विग्रह एक कडेन कुडसून आसाची म्हणून सांगता मागीर आनीक सांगताची ते एक विधव आशिल्ले तिगेलें नांव कसं न्हय सरोजिनी सरोजिनी एकली विधव आशिल्ली ती मस्त पुरके जाल्यार ती प्रभुपाद आले अवंगलुंबळचे गौरी या कसं की डिस्टर्ब जाता गोया ना या कसं की जाता असं मध्य मध्य एक या वचून विंगड कसं की येता असं पण कोणकी ऑन असता त्या नेक्स्ट साइड अंतू इफ somebody is on then that will happen you continue तशी सांगता ती अपास ती सरोजिनी म्हळेले प्रभुपादाले अवंगल उंबळचे प्रभुपाद पळ गो या गो मोर वर्क डायरी कसं की येता असं राबा पळय आतां दाखयता राबा कसं मागीर हांगा एक मिनीट पयसा प्रभुपादाला रांदपा आयदन घासूचे प्रभुपादाला अवंगल उंबळचे सकड करता तशी आनी एकलो आशिल्ले एक देवस्थानाच्यो गुरुचंद गोस्वामी पूत पंचदास गोस्वामी सकड हांकां कीर्तनानंद अच्युतानंद तांकां सकड विचित्र दिसता हे जन पुरा तोंडांत केन्नाय पान घेवन निदांत आयला म्हण ताणें भोंवचिके आनेकलो एक काळोची बाबाजिके ताणें रात्री देवस्थाना येवचिके आसता आसता प्रभुपादाक गांद झरोवन दिवचिके मागीर आनीकलो वनमाली कविराज तो एक वैद्य ताणी सಣ್ಣ सಣ್ಣ पुरा बाटली हे घेवन एक टेबलार बेसून थंय बसचिके मागीर आनीकलो एक पंडित भांगराचे चैन आनी घालून तुळसी माळ आनी घालून हाताक वज्राच मुद्दे घालून तो स्वामीजीक मेळूक येतके असल सकट हे वृंदावनाचे निवासी हे हांकां पळोवन
हे स्वामीजी म्हणके तान दिसनाचे हांका कीर्तनान अच्युतानंद तांकां आश्चर्य दिसता आमगे स्वामीजी म्हणके कोणी नंचिनाचे हांगा म्हणून तांकां मस्त निराश जतके यो अशी असल जन हांगा सवे इंडियन भारतीय जावन असल अशी असच वे तांकां दिसता आमगेल स्वामी एक अनुपमा म्हळ्यार आमगे स्वामी म्हणके कोणी ना म्हणून तशें दिसता तसल सिंपल सिरियस मोसू कोणी गोतना तसल एक स्वामी कोणी आणि कृष्णाक अर्पण जाल्यार स्वामी कोणी दिसना म्हणून तांकां आणि आमगेल स्वामी शिवाय आमकां कोणी आमकां मार्गदर्शक जायनाचे म्हणजे स्वामी म्हणके कोणी दिसना तांकां तसल दिसता तशी एक तशी तेन्ना युरोपियन एक कोण हिप्पी पेर येतके तेन्ना अच्युतानंद तांकां घेवन वृंदावन भोंवच्या वता वृंदावन वतना थंय रंगनाथ देवस्थाना भितर तांकां येवच्या सोडनाचके तेन्ना प्रभुपादाला सांगता के अशें आमकां भितर वचपाक सोड तूं कसो ते हिप्पी दंपती घेवन चमकलो तूं खंडीत सोडता आशिल्लेंचे हांगा तुमकां शिष्य म्हणून अमेरिकन शिष्य म्हणून ऍक्सेप्ट करू कशें हांगाची इंडियन ओपनाचे तसं कसं गेलो म्हणून सांगता तशी मागीर प्रभुपाद हांव सांगिल म्हणके हांगा वता खंयचे इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसॉफी थंय वच थंय स्वामी बान महाराजाक मेळूं वता थंय एक्चुअली ते वैष्णव फिलॉसॉफी पळय पळय अशें जाताच पळय टायलर या असं शिवोती प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार तांगेल्या ते एक्चुअली ते इन्स्टिट्यूट कसं म्हळ्यार वैष्णव फिलॉसॉफी स्टडीज आसता मागीर ताजे मी कसले प्रॉफिट ना म्हणून ते स्वामीबन महाराजान कशें की अशी चेडूंक डिग्रीचे कॉलेज शिकोवन आसता एक्चुअली प्रभुपादाक हांगा वृंदावनांत अमेरिकन हाऊस स्टार्ट करता म्हणून म्हणशिल्लें तशी ते स्वामीबन महाराजाक निमता आमकां अमेरिकन हाऊस हांगा स्टार्ट करता म्हण आसता तूं थोडे लँड दित वे म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता साध्य ना हांगा लँड दिवचें जायना जाल्यार तुगे शिष्य हांगा येवन राबता जाल्यार स्टडी करता जाल्यार हांव तांकां अवकाश दिता म्हळ्यार ताका कसं म्हळ्यार फॉरेनर्स येवन तागेल इन्स्टिट्यूटार शिकता म्हळ्यार ताका एक प्रेस्टीज ताका एक गौरव त्या खातीर तो स्वामीबन महाराज ओपता तुगे शिष्यां तूं हांगा पेटे हांगा राबचें हांव वेवस्था करता हांगा राबून तांणी आमगेल वैदीक संस्कृती संस्कृत आनी शिकोवची म्हणून सांगता जाल्यार अच्युतानंदाक अयो दिसता अयो हांगा तांचे क्लासान तांकां भोंवडायता त्या क्लासान पळयल्यार कोणेय वैष्णव दिसनाची इंडियन हें आतां तुमी गुरुकुलांनी आतां पळयल्यार कृष्णा मठाचे तांगेले स्कुलांत आनी पळयल्यार सकड वैदिक संस्कृती डेपिट करतशील पुरा वेस्टनी न्हेसून मुंडनांनी करून तिलकांनी धारण करून तशी दिसताचे हांगा ते क्लासाक गेल्यार कोणके पुरा चिल्ली चेल्लो बेसून आशिल्लो पूण अच्युतानंदाक ताका तितले इन्फ्लुएन्स जायना हें हांगे क्लास आनी तशी एक जनरल स्कुला म्हणके तशें दिसता हांव हांगा कसो हांव दामोदर राधा दामोदर देवस्थाना बैसूनच हांव संस्कृत शिकयत प्रभुपाद सांगता तुमी बंगालीनी शिका संस्कृतांनी शिका हांगा हिंदीनी शिकका म्हणून सांगता तशीच हांका कीर्तानंद अच्युतानंदाक इंडियन फूड की इंडियन क्लायमेट की सूट जायनाची एकल्याक ओंकी जाल्यार एकल्याक लूज मोशन ओंकी पट्टा दुखी अशी पुरो सकड जाता ह्या पळोवन प्रभुपाद दिसता हांवें अमेरिकन पुरा शिश्यांक हांगा तरी घेवन आयल्यार हांकां सूट जाता की नाका हांगाची क्लायमेट हांगाची फूड हें पुरा ओ ह्या प्रभुपादाक मस्त आलोचन येता येचन जाता हांगा तरी हांगाची हांकां दोग जनक जायना हांव तांकां हाडल्यार म्हाका सक्सेस जाता की ना की म्हणून एक पण दिसता तशी ते इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरियंट फिलॉसॉफीचे हें पळोवन प्रभुपाद नाका तुमी मिगे लागीं राबून राधा दामोदर देवस्थाना राबूनच तुमी हें संस्कृत आनी शिकाची थंय वची नाका म्हणून आनी अमेरिकन हाऊसाचे
ताक जाग आनी घेवका जाल्यार मस्तू सकट कश्ट ताका प्रभुपादाक तितले स्ट्रेन घेवच्या खातीर तितली शक्ती ना. सो थोडे दिवसा खातीर ते वृंदावन हावज 5 वर्ष रे. समजेल माताजी. कसं की या जाता सुबह झूम माताजी तुम्ही समजेल. कंटिन्यू करा, तुमगेलो आवाज क्लियर असा. कसं की एक विंगड येता असं ते दुसरे तशी कोणाला केली मदत ना असं. पळयला म्हाज्या आहे ना तशी प्रभुपाद सांगता नाका तुम्ही हांगा रावचे नाका आनी शिश्यां घेवन हांची क्लायमेट आनी हांकां सूट जायना कशी. सो फॉर टायम बिंग ते अमेरिकन हावज ओपन करचे ते नाका म्हणून. सो प्रभुपाद सिस्टमॅटिकली वखद अंगमर्दन रेस्ट आनी वत हाजे निमित्त प्रभुपादाची के आरोग्य समजत के 90% प्रभुपाद समजता. प्रभुपाद 90% समजता. मागीर अक्टोबर एंडाक हांव अमेरिका वच्चे आलोचन करया म्हणून लेखता प्रभुपाद. तशी मागीर प्रभुपादाक बेंगॉलाचे तागेले गुरुभाई श्रीधर महाराज प्रभुपादाक लेटर बरयता. तूं हांगा बेंगॉला येवका कार्तिक मासाचे आमगेले व्यास पूजा आसा श्रीधर महाराजाल व्यास पूजा तुम्ही येवका म्हणून. सो प्रभुपादाक कलकत्ता वचका म्हणून. तेन्ना अच्युतानंद सांगता हांव हांगा बसून हांव शिकूंक न्हयता तूं हांगा कलकत्ता या हांवें तुका चैतन्य महाप्रभूले लिलास्थळ जन्मभूमी पळोवच्याक मन हांवें म्हणून निमगिता हांव येता म्हणून सांगता. तशी प्रभुपाद कितला कलकत्ताक काल्क मेल रेलारी प्रयाण करता. काल्क मेल ट्रेनारी प्रभुपाद कलकत्ता वता. कलकत्ता वतना थंय कोण प्रभुपादाल भयणी तिगेलें नांव कोण शिशिमा सॉरी भवतारिणी तिका पिशिमा म्हणचे. पिशिमा मोस्टली हांव एक पंतलेचे आमगेल भाशेन पाचशी पाचशी म्हळ्यार एक कसं की एक विचित्र वर्ड शी दिसता पाचशी म्हळ्यार कसं म्हणून. बेंगॉलीन पिशिमा म्हणून म्हणटाचे बेंगॉलची पाचशेक. तशी त्या पिशिमा देखून पाचशी म्हणून येईल की म्हणून एक पंत तशी दिसता. ती भवतारिणी प्रभुपादाक मस्त वेलकम करताची एअरपोर्टान. तू एअरपोर्टान वेलकम कोण जे तरी घरकड व्हरताची. घरकड व्हरून आरतेनी करताची. प्रभुपादाक पायांनी धुताची. पायांनी धुवन माळांनी घालून प्रभुपादाक थंय तिने भवतारिणीन एक लायक हें करून आसता एक फिस्ट तयार करून आसता. पुरो ते सासमा तेलान रांदप करून आसता. त्या सकड प्रभुपाद भारी खुश जाता. प्रभुपाद बेंगॉलीन उलोवचे आनी थंय थोडे खत्त दिसता. प्रभुपाद खाल्यार आपास प्रभुपाद हृदय दुख सुरू जाता. सांगला तुका खाण जेवणाक मस्त रिस्ट्रिक्शन करका म्हणून सांगला न्हू प्रभुपादाक. तशी थंय चिकेची दुखशी सुरू जाता की प्रभुपादाक. प्रभुपाद तेन्ना पिशिमा थंय जन पुरा प्रभुपादाले वेस्टर्न शिश्यांक पळोवन तांचे सकड भारी एक खुशी. प्रभुपाद मागीर कितले प्रभुपाद तांगेले शिश्यांक केअर घेता आशिल्ले म्हळ्यार वृंदावनांत पळयाची तांकां एक खाण जेवणाची एक खाणाची एक अंगडी व्हरता. अंगडी व्हरून 10 रुपये स्वीट दी 10 रुपये नमकीन दी म्हणून म्हणता. नमकीन दी म्हणून ते म्हळ्यार एटलिस्ट इंडियन डिशेस तांकां कळका म्हळ्यार प्रभुपादाले. प्रभुपाद तांकां व्हरून खा म्हणटा. तांकां अच्युतानंद कीर्तनानंद तांकां ते पळोवन ते खावचे जायना ह्यो आमी खावचे जाय न्ही म्हणून सांगता. असो खाय जाल्यार व्हड न्ही तुमी दोळ्यान पुणी पळयलें न्हू म्हणून सांगता. कितले प्रभुपादाल एक तांगेले शिश्या वयरी कशी एक प्रीती दाखयता पळय हांतू इंडियन खाण दाखोवचें आनी पुरा. तशी तेन्ना एक रामानुज म्हळेलो एक अनेक शिशू हांगेला प्रभुपाद हांगा येवन प्रभुपादा वटू जॉयन जाता. तशी हांगा कलकत्तान तूं तेन्ना ते बेंगॉल तेन्ना प्रभुपाद सांगता हे बेंगॉल डिविजन हें परस कसं लाका सकड कृष्ण भक्ती कृष्णाले ह्या प्रचार भक्ती तर आशिल्ली. बेंगॉल डिविजन हे कसले गती ना आशिल्ले म्हणून प्रभुपाद सांगता. आनी प्रभुपाद दालमियाक हें करता मिगेले बुक प्रिंट करूंक तुमी हेल्प करका म्हणून दालमिया तेन्ना
त्यांनी एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट असतं दालमिया त्यांनी तांकां आजी काही दालमिया सिमेंट्स आणि पुस्तक नुसतं तांगली इंडस्ट्री आसाची त्या दालमिया जनाक भेटी जावन म्हाका हेल्प करता तुम्ही म्हणून प्रभुपाद आयला इंडिया आयल्यार कितली काम करता प्रभुपाद कितले तागेले आलोचन करता म्हळ्यार हांव तो कळटा आमकां प्रभुपाद जाल्यार तागेले वर्क प्लॅन पुरा तशी हांगा ट्रेनारी पळोवका कलकत्ता सॉरी हांव तुमकां सांगू विसर कलकत्ता ट्रेनारी बेंगॉली जन मेळटाची बेंगॉलीन प्रभुपाद उलयता तांगेलो वस्तू डिस्कशन जाता प्रभुपाद तांणी म्हणटा आमी निराकारवादी आमी आकार पूज करया ओंकार म्हळ्यार ते दवरून आमी पूज करचे अशी प्रभुपाद तेन्नाय प्रीच करून पळयता ट्रेनार समीत प्रिचींग करता कशी तुमी आमी कर्मवादी म्हणून सांगता ती अशी मागीर हांगा कलकत्ता प्रभुपाद येता 8:30 जाले हांव लिकील पॉयंट्स पुरो सांगू जाय न्ही नेक्स्ट नवदीपा प्रयाण पळया नेक्स्ट क्लासांत हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी